नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। गोवा डेरीचो भ्रष्टाचार घडये उचेल्या पावण्यार मॅनेज भ्रष्टाचार उस्तुपी फिर्यादीची निकाल लागचे आदीच कागाळ फाटी। फिर्यादीक केलो संचालक सामंत सरकारातूय गोवा डेरीत आनंदी आनंद। मोदी सरकाराच्या स्किमी गोयात सापूच कमी रिस्पॉन्स। स्किमी पावल्या फक्त 20% गोंयकारां मेरेन। मुख्यमंत्री म्हणटा स्किमी वाटूंक आता प्रत्येक मतदारसंघांनी कॅम्प। पावसकाराचे पीडब्ल्यूडीचे चौकशेचे घोडे धुकलच ना। सुदिनाचो भ्रष्टाचार भायर काडटलो म्हणून एकार एक डेडलायनीस 3 म्हयने जाले। एके फायलीचे धड ना। स्टाफाच्या ट्रान्सफराची तयारी। पावसान म्हयनोभर बाल्ली दाणी। कोणे पिरोळेच्या मळेकारांचे धगचपाटे। तातूंत रानवटी जनावरांचो उपद्रव। मळेकार मागता सरकारा बरोबर गोंयकाराचोय आधार। सोनसड्यावयलो प्लांटांतलो रिजेक्ट कोयर एकदांचो क्लियर। 2000 टना परस मायज रिजेक्ट क्लियर। शेकड्यांनी टन प्लास्टिक कर्नाटकात। नव्या दिसपट्ट्या कोयराच्या सेग्रिगेशन डंपाच्या विल्याचो प्रस्न हुमकळटा। नुस्तेमारी बंदी। मात मार्केटान नुस्तें फालतना। गोंया भायले फ्रोझन नुस्त्याचो स्टॉक मार्केटान। चर्चिल म्हणटा नुस्तें खावप रिस्की। नुस्तेकार म्हणटा फॉर्मेलिनाचो भंय ना। आणि दुसरे गोवा आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर चेस सर्तीत आर्मेलियाचो पेत्रोसियान मॅन्युअल टॉप सुवातेर। गोंयचो अनुराग म्हामल 30वो। सर्तीचे उरल्यात 2 राउंड। गोवा डेरीचो भ्रष्टाचार उचेल्या पावण्यार मॅनेज जाता म्हूण दुबाव। जे कागाळी वयल्यान वादग्रस्त एमडी नवसो सावंताचे निलंबन आनी संचालक मंडळाची बरखास्ती जाल्ली तीच कागाळ आतां सावंत सरकाराचे भ्रष्टाचार मुक्त राजवटीत फिर्यादीन फाटी घेतल्या। कागाळ फाटी घेतिल्ल्यान डेरींतल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी बंद जाल्ल्यान जमा। डेरीचे प्रकरण घडये पडल्या फाटल्यान गुटलावपाचे यत्न। खासा रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींचो मंत्र जो आसा मैं नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन गोंयाच्या खातीर हो सगळ्यात पयल्याच कडी वचनबद्ध आसा। 24 एप्रिल 2017 दिसा हरवळेचो दूतकार शिवानंद पेडणेकरान सहकार खात्यात एमडी नवसो सावंत आनी तेन्नाच्या संचालक मंडळाच्या गैरव्यवहारांचेर कागाळ केल्ली। फिलपॅक मशीन, गोरवांची खावड, आईस्क्रीम प्लांटाचे वेव्हारात गैरव्यवहार चलता म्हूण कागाळ। पेडणेकाराच्या ह्या कागाळीचेर सहकार रजिस्ट्रारान सीए मार्फत चौकशी सुरू केली। उपरांत सीएच्या रिपोर्टाचेर रजिस्ट्रारान एमडी नवसो सावंताचे निलंबन आनी संचालक मंडळ बरखास्त केल्ले। चौकशी चालू आशिल्ली। मात नवे सावंत सरकार आयल्या उपरांत आता शिवानंद पेडणेकारान अकस्मात कंप्लेन फाटी घेतल्या। रजिस्ट्रारान केल्ले चौकशे दरम्यान तशेंच एमडी आनी संचालक मंडळान दिल्ले जापेचेर खंय पेडणेकार सॅटिस्फायड। ताका लागून एमडी आनी संचालक मंडळात घाल्ली कागाळ फाटी घेता म्हूण पेडणेकारान 13 जूनाक रजिस्ट्राराक लेखी दिला। इतले मजगती ह्याच शिवानंद पेडणेकाराची डेरीन स्वीकृत संचालक म्हणून नेमणूक केल्या। विजय कुमार पाटीलाक निलंबित करून शिवानंद पेडणेकाराक घेतला। ह्याच शिवानंद पेडणेकाराक 2017 वर्सा संचालक मंडळाचे वेंचणूक प्रक्रियेंतल्यान भायर मारिल्लो। पेडणेकार अध्यक्ष आशिल्ल्या हरवळेचे रुद्रेश्वर सहकारी दुग्ध संस्थेत गैरव्यवहार जाल्यात म्हूण ताका वेंचणूक प्रक्रियेंतल्यान कडेक दवरिल्लो। आता पेडणेकाराचे सादले। शिवानंद पेडणेकारान कागाळ फाटी घेतल्या। मात ताचेर एमडी नवसो सावंत आनी तेवेळच्या संचालक मंडळाची चौकशी बंद करप काय ना तो निर्णय सावंत सरकाराच्या हातांत। शिवानंद पेडणेकार आमची गोरवकारा वाटेन जी केस घेतलेली खुद शिवानंद पेडणेकारानच ती फाटी घेतली की आनी ती अशी जावन गेलां की तें सगळें एक मॅनेज जालां की आतां अशें कळोन येलां की सगळे वाटेन अशी दुतकारां भितर बोवाळ जाल्या की तो एक चीफ मिनिस्टराचो एक खास मनीस असो म्हणून। पूण म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टराक अशी एक हांव एक सांगन सोदतां की जरी तर तुजो तो खास मनीस न्हू जाल्यार तुवें गव्हर्मेंट थ्रू ही इन्क्वायरी करची। कित्याक आयज हें सगळें मॅनेज केल्ल्या भशेन केलां। जनतेक अशें दिसता की बरें दूध पिवपा मेळचें गा आमी हो धंदो सोडून वयचें। कित्याक आयज आमकां अशें दिसलां की आमकां आयज वालीच ना कोण। आमी आयज रस्त्यार पडलेल्या बरोबर दिसल्या की जरी तर आयज ही केस तर गव्हर्मेंटान तर घेतली ना
जाल्यार आमकां समजपाचें गव्हर्मेंटूय तितून भितर मॅनेज करता आनी मिनिस्टरूय मॅनेज करता, कित्याक तांकां गोवा डेअरी कडल्यान कितें तरी मेळटा स्पॉन्सरशीप, हेका लागून ते मॅनेज करता अशें आमकां दिसता. सद्याक तरी सरकारान 900 सावंताकूच MD म्हूण एक्सटेन्शन दिवन डेअरीचो वादग्रस्त कारभार आशिल्लो तसोच चालू दवरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदी सरकाराच्या स्किमीक गोंयांत सापूच कमी रिस्पॉन्स. ह्यो स्किमी फक्त 20% गोंयकारां मेरेन पावल्यात म्हूण स्वता मुख्यमंत्री सांगता. स्किमी 100% लोकां मेरेन पावूंक सगळ्या मतदारसंघांनी जागृताय कॅम्प करतलो म्हूण तो उलयला. एक कॅम्प सरकारान पाळी पंचायतींत आयतारा घेतलो. उदरगतीच्या कामांक खंय लोक आडखळी हाडटात. उदरगत जाय जाल्यार वृत्ती बदलाक मुख्यमंत्र्याचो उलो. फाटल्या 5 वर्सांत मोदी सरकारान डझनभर नव्यो स्किमी चालीक लायल्यो. मेडिकल आनी एक्सिडेंटल इन्शुरन्सा सावन शेतकार ते बँकांची झिरो बॅलन्स खातीं आनी आयुश्यमान भारता मेरेन. वर्साक 12 रुपया भरून 2 लाखांचे एक्सिडेंटल इन्शुरन्स. वर्साक 300 रुपया भरून 2 लाखांचे डेथ इन्शुरन्स. BJPच्या पर्रीकर सरकाराच्या काळात चडशा गोंयकारां मेरेन ह्यो स्किमी पावल्योच ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केल्ल्यो विविध योजना ह्यो खरें म्हणजे सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें सर्वे घेतलो जाल्यार गोंयांत ह्यो योजना ज्यो आसा ह्यो हार्डली 20% लोकां पर्यंत पावल्या. आनी 20% जर आमी त्यो 100% लोकां पर्यंत पावतले आसत जाल्यार ताजो अवेरनेस जावप आनी गांवा पर्यंत पावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आनी हाजे इनिशिएटीव घेवन सगळ्यो ऑल नॅशनलायज बँक्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो लागपी कन्सर्न ऑफिसीस हांकां आमच्या पाळयेच्या ग्रामपंचायतीन आपयलें आनी ताजो अवेरनेस प्रोग्राम हो सुरू केला. तर सगळ्या मतदारसंघांतल्यान अशा पद्दतीची शिबिरां जावपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्र्याक स्वताच्याच मतदारसंघात कामां करून घेतलो जाल्यार 17 आडमेळी. आशिल्लो रस्तो सारको करूंक गेल्यार खंय कोयते घेवन मारूंक येवपी जाल्यात. वृत्ती बदलल्या शिवाय खंय उदरगत ना. पाळये पंचायतींत मोदी सरकाराच्या स्किमीचेर जागृताय कॅम्प घेतलो. सगळ्या बँकांच्या प्रतिनिधीक आपोवन थंयच्या थंय लोकांक स्किमी दिवपाची वेवस्था कॅम्पात केल्ली. टेंडर काडल्या उपरांत सुद्दां काम बंद जाता, तुमचेच लोक येवन आडयतात. पाळयेच्या रस्त्याचो 7.5 कोटीचो टेंडर पयर कोणी तरी पेपरार व्हडली बातमी दिली. मुख्यमंत्र्याच्या गांवांतली प्रमुख रस्ता खड्डेमय म्हणून व्हडले रस्ते कोणाकूय दिसताना मुख्यमंत्री आपल्याच गांवांतलो रस्तो करिना. 7.5 कोटीचो टेंडर ऑलरेडी काडलो. तो जेन्ना रस्तो करपाक येयलो तेन्ना कोयतो घेवन मारपाक येयलो ताका. बेस्ट ऑफ इन न्हय, म्हाका इंजिनियरान सांगलें कोयत्यात म्हणालो हाडटलो तुका म्हणालो फुडें वयशीत जाल्यार. हो एटीट्यूड मनशाचो बंद करचो पडटलो. तो पर्यंत हो एटीट्यूड बंद ना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट जावंक शकना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. पावसकाराचे PWDचे चौकशेचे घोडे धुकलच ना. आदलो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराचो भ्रष्टाचार भायर काडटलो म्हूण मंत्री दीपक पावसकार एकार एक डेडलायनी दीत आसा. थोडे दीस दिया सगळें सांगता म्हणत पावसकाराचे 3 म्हयने जाले. मदींच म्हणटा PWDचे ऑफिसरूच चौकशी करून सांगतले. आता मेरेन कितल्या फायली तपासल्यात काय विचारल्यार जापूत थातूर मातूर. ताळगांव BJPचे मेंबरशीप कार्यावळीक आयिल्ले कडेन पावसकाराक मिडियान धरलो. सगळ्यो जापो थातूर मातूर, धड कांयच ना. मदींच म्हणटा आयकना जाल्यार ऑफिसरांक ट्रान्सफर मारपाची तयारी. कामां PWDची आसा. नॅशनल हायवे, आमचे गोंयचे इंटरनल रोड, वॉटर सप्लाय, जायका, सिवरेज, विविध कामां आसा. कितें आसता खंयच्यो गजाल्यो आमी रोखडे डिक्लेअर करूंक शकना. कित्याक फाटली कितले वर्सांची कामां ती एक्झॅक्टली कितें जालें तें पळोवपाक म्हणजे आमी तेजेर टोटल अभ्यास करूनच तें डिक्लेअर करतले आनी थोडे आमी टायम घेतले. अदमास कितल्यो अश्यो तुमी रिव्हॅल्युएशन करपाक लायल्या? खूब जवळ हांवें 25-30 फायलीचेर हांवें रिव्ह्यू घेतला, धाडल्या, इन्स्पेक्शन चालू आसा, रिपोर्ट मागयला. वत रुपीज कितलो आसतलो तो अरावंड? ना सांगता तुका थोडी दिसांनी. पण कितल्या केन्ना पर्यंत? 10 तारीख दिवपाक आशिल्ले फर्स्ट कॅबिनेटाक, अजून जालें ना रिपोर्ट. ना टायम लागता न्ही. इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट आमचे कडेन येवपाक जाय, परतून तेजेर आमी हें करता म्हणजे आसा. खांडेपाराचो जे रस्तो हे जालो तेजो कामाचो दर्जो कितें म्हणटा तुमी? खांडेपाराचो तो रस्तो आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर एम.ई. राव आसा. एम.ई. रावान तें काम केलां पूण पयर तें आमी पयर इन्स्पेक्शन केलें. सायड आमचे इंजिनियर आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केला आनी म्हणजे तो रस्तो हें जाला म्हणजे वेर आयला ताका आनी खचला.
हे म्हणून तेजेर आमी चालू आसा कित्याक खसला म्हणजे तो म्हणटा आपल्याला 3 वर्सांचे मेंटेनन्स आसा तेन्ना आपूण तो परतून जो सर्वीस रोड आसा तो आपूण परतून बांदून दिता म्हणटा तो म्हणटा पूण हांवें म्हणलें अशें जावपा येना 3 वर्सांचे तुका मेंटेनन्स आसा ते प्रमाणे तुका प्रत्येक फावटी अशें चलता म्हाका पूण लोकांक थंय एक्सिडेंट जालो कितेंय जालें लोकांचो जीव गेलो जाल्यार कोण जबाबदार तूं परतून लोकांक जीव हाडून दितलो हेजेर आमचें उलोवप चालू आसा तेजेच न्ही PWD मिनिस्टर आयलो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आमचे डिव्हिजन वायज इंजिनियर आयले तुमकां पूण ते ऑफिसर सपोर्ट करतात इन्व्हेस्टिगेशन करपाक हय 100% ते सपोर्ट करता आतां कितपत म्हाका 30 दीस तांकांय टायम दिला हांवें तो म्हजो टायम आनी 4-5 दिसाचो आसतलो आतां नेक्स्ट वीक जो आसा ते म्हणल्यार टायम हे म्हटल्यार म्हाका ते सपोर्ट करना जाल्यार हांव तेंच्यो ट्रान्सफरी करतलो आनी ट्रान्सफरी करून नवीन जे ऑफिसर आसतले तांकां सगळ्यो फायल्यो म्हाका ज्यो पावल्यो आसता तेजी परतून दितलो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कोणे पिरोळच्या मळेकारांक अंदू पावसान नाकाशेवट केलें. पावसान म्हयनोभर दाणी मारली. तातूंत माकड, रानडुकर, गव्यांचो मळ्यांनी उपद्रव सुरू जाला. पिरोळच्या मळेकारांचे मळे वयर काडटा म्हणल्यार हाल. पावसा आदीं मिरसांग पेड्ड्यार आनी आतां तवशांचे रोंपे वयर सरता म्हणल्यार रानवटी जनावरांनी हुमटून दवरल्यात. मळेकार सरकारा बरोबर गोंयकारांचेरूय आदार मागता. आमी उठसूट आमकां दिसता कितें पसऱ्यार मेळटा दुकानांनी मेळटा सोसायटीनी मेळटा कडधान्य भात सगळें आनी तेजेर आमी खूश आसा पण असो एक असो दुश्काळ येतलो की भायल्या राज्यांनी जर दुश्काळ जालो पूर येयलो किंवा रोगराई जावन धान्य कडधान्य सगळें सत्यानाश जालो जाल्यार मागीर गोंयकारांची अशी हाल अपेश्ट जातली तेन्ना मागीर शेतकऱ्यांची तुमकां याद येतली. वर्सा येन्ना म्हळ्यार तवशी घोसाळी काराती भेणे पडवळांचे मळे वयर सरताले. अंदू निकती रोपां वयर सरतात हे आसात कोणे प्रियोळच्या ह्या पावसांतल्या मळ्याक जाय सरकारी आदार. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं आमदार आसूं मंत्री आसूं डॉक्टर्स आसूं एडवोकेट आसूं इंजिनियर्स आसूं सायंटिस्ट आसूं कंपनी मॅनेजर्स आसूं एंड ऑल ओव्हर म्हणटचे जाल्यार तितल्यांक म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की तुमी जाता तितले हे शेतकऱ्यांक आदार करा. शेतकऱ्यांक जाता तितलो हे प्रोत्साहन दिया. तुमचे कडेन जर कितें मदतीचो हात सुद्दां आसलेलो ह्या शेतकऱ्यांक दियात. आमी एक संस्था केल्ली आसा बलराम शेतकरी मंडळ ही कार्यरत आसा आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक दारोदारी किंवा मिटिंग्यो घेवन एकठांय करपाचो प्रयत्न करता सदोदीत आनी तांच्यो कितें अडी अडचण्यो सरकारा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता पूण त्यो आमकां शेतकऱ्यांक जाय तश्यो सफल जायना आनी शेतकरी हितूंतल्यान वयर सरपाक शकना. ह्या मळेकारांक बलराम शेतकरी संघटनेचो तातले तातूंत आदार मात परिस्थिती पळयल्यार फक्त सरकाराच्या आदाराचेर काम भागपाचें ना. तेन्ना ह्यो ज्यो सरकार म्हणटा शेतकऱ्यां खातीर खूब योजना केल्ल्यो आसा पूण योजना केल्ल्यो आसा खऱ्यो पूण शेतकऱ्यान सरकारान किंवा सरकारी शासनाच्या दरबारान जे काम करता तेंच्यांनी प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय की शेतकऱ्यान कितें उगयलां आनी त्या शेतकऱ्याचें उगयलां तितूंतल्यान ताका कितें मिळकत जाता तेजे 12 म्हयन्यांतले ताका इन्कम जाता काय ना तितूंतल्यान तो शेतकरी फुडें शेती वेवसाय फुडें व्हरतलो काय बेजारान सांडटलो. कोणे प्रियोळ वाठारांतले हे मळे मायाच्या तापळाक मिर्ग लागता म्हळ्यार मळेकार शिपून वयर काडटाले. अंदू पावसान वाट लायली तातूंत रानवटी जनावरांचो उपद्रव. ह्या हायवेर जुलय म्हळ्यार तन्नी कवकवीत पिपऱ्यो घोसाळी दिसताली. अंदू घडये पिपऱ्यांक ऑगस्ट उजवाडटलो तोवूय बी दिसल्यार दिसलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सोनसड्यावयलो प्लांटांतलो रिजेक्ट कोयर एकदांचो क्लियर. 2000 टना परस मायज रिजेक्ट क्लियर जाला. फाटल्या कांय दिसां सावन सोनसड्यार पालिकेचे टॅक्निकल स्टाफाक घेवन फॉमेंतो मशिनरी घालून रिजेक्ट क्लियर करताले. प्लांटांतलो शेकड्यांनी टन सुको कोयर ट्रकांनी कर्नाटकांत धाडला. सोनसड्याच्या मशिनाचो एक भाग जालो मात मडगांव कुडचडीच्या कोयराचें सॅग्रिगेशन आनी सोनसड्यावयल्या डंपाच्या विल्याचो प्रस्न हुमकळटा. हणजूणच्या पुलिसांनी गोवा मायल्स टॅक्सीक पुलीस प्रोटेक्शन दिलें म्हूण थंयचे टॅक्सीवाले चाळवले. गोवा मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांक पुलीस प्रोटेक्शन कित्याक काय म्हणून जाप विचारूंक टॅक्सीवाल्यांचो जमाव हणजूण पुलीस स्टेशनार पावलो. गोवा मायल्साक गोंयच्यान भायर काडी मेरेन खंय टॅक्सीवाले वोगी बसचे नात. गोवा मायल्सांतलो एक डायरेक्टर म्हाका गोंयचो दाखय. आमी सगळे जाण आमी ताका वचून टॅक्सी लायतले आनी एक सोल्युशन काडटले पण भायल्यांक आमी हांगा गोंयान हाडूंक शकना. ऑलरेडी 50% क्राउडेड जाला गोवा भायले आमच्या गोंयान
एकूच टॅक्सी बाबडे गरिबांचो बिझनेस आहा तांकां करूनी. आमचो नेक्स्ट स्टेप जातलो न्हू तो सरकाराक आतां उजोच जातलो कळ्ळें तुका. आमी हय रावचे ना पण आमी आतां 500 पिड्यार जाय दिला आमचो. सो लेट्स सी आमकां सगळे आमचे कोण असोसिएशन आहा सगळे युनियन लिडर आहा तेंचे उलयतले आमी एका टेबलार बसून डिसिजन घेतले मागीर तेन्ना आमी प्रेसाक कळयतले आमी कितें करूंक वयता ते. बट गोवा मात स्क्रॅप जाय सर आमी कशेंच उबी रावचे ना. मोर्चाची सुद्दां करना केन्ना रातचे रावन 100 रुपया भुरगे सुबेज घेता आसतले बट ते आपले सगळे पोटाक लावून घेता आनी टॅक्सीकार कळ्ळें कितें जगता ते टॅक्सीकारांक खबर आहा. भायर सडन लॉबी आनी सडन कम्युनिटी आहा ते आमचे एगेंट्स आहा तांकां आमचे वायट जाल्ले जाय कळ्ळें तुका. तेच सरकार सपोर्ट करता बाकीचे गोंयकार म्हाका दिसता सगळे आमच्या सायडीक आहा म्हणून. गोंयांत दर्या नुस्तेमारी बंदी मात मार्केटांनी दर्याचें नुस्तें फालतना भायल्यान नुस्तें येता ते भायर गोंयचे कोल्ड स्टोरेजींतलो नुस्त्याचो स्टॉक सगळो पावसाळोभर मार्केटांत. मडगांवचे नुस्तेकार म्हणटा नुस्त्याक उणाव ना. चर्चिल म्हणटा फ्रोझन स्टॉकाचें नुस्तें धडनी सगळें फॉर्मेलिनाचें. नुस्तेकारांक चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट कोत्र गेला. चर्चिलान सध्या फॉर्मेलिनाचो इशू लावन धरिल्ल्यान मडगांवच्या नुस्तेकाराची अडचण जाल्या. मात मार्केटांनी नुस्तें कमी ना ते शिवाय खावपी खातातूच. आयतारा मडगांवां नुस्त्याच्या मार्केटांतलो हो सीन घे म्हूण नुस्तें. नुस्तेकार म्हणटा सगळे दर्याचेच नुस्तें खंय भायल्यान येता. चेक पोस्टार खंय टेस्टिंगूय जाता भिवपाची गरज ना. सगळे म्हणजे पापलेट आहा लेडी फीश आहा धोड्यार आहा बाकी चणक आहा आनी ना म्हणटा आतां किंगफीश ना सद्याक आनी मोडशे बिडशे तसले व्हडले नुस्तें कांय ना बाकी सगळे नुस्तें सगळ्यांक आहा. आनी थोड्या लोकांक बेश्टें भिताय म्हणटा भिवपाक कांय गरज ना. गव्हर्मेंटान सामकें स्ट्रिक्ट चॅकींग आमचे गाडी सगळे इन्सुलेटेड व्हेकल्स येताय आनी सगळे चॅक जावन नुस्तें आतां गोंया भितर सरता. ते पासत लोकांक कांय भिवपाक गरज ना. सम पीपल आर मिसगायडींग देम आनी दॅट फियर शूड गो. ते पयलीं पावसान नुस्तें मेळनासलें आतां बेन सिजना पासून नुस्तें आमी गोंयकारांक दिता आनी सगळे हॉटेलकार खूश आहा पब्लीक खूश आहा. हरशी सध्या रापण काटाळी सोडल्यार दर्यांतल्या ट्रॉलर आनी बोटीचे नुस्तेमारीक बंदी. मात तरी गोंयांत 12 म्हयने भायले नुस्तें आनी कोल्ड स्टोरेजींतल्यान सप्लाय चालूच. गोंयचे हे जे नुस्तें येता पळय हे गोंयचे न्हू भायले येता पूण भायले येता म्हणून FDA चॅक करून बॉर्डरीचेर गाडी चॅक करून धाडटा. हितून सगळे वरायटीचे नुस्तें येता हितून भिवपाचें कांयच ना. कोणी कितेंय उलयता येवन पळोवचें. आतां समज FDA इतले स्ट्रिक्ट रावन गाडयो सोडटा जाल्यार आनी तांकां कॉशनूच ना. वयल्यान आमचे फ्रोझन गोंयचे फॅक्टरी भितर आसा तेय येता भायले बी येता सगळे वरायटीचे येता. हितून भिवपाचें कांयच ना सगळे क्वॉलिटीचे नुस्तें आसा. सध्या मार्केटांनी कोल्ड स्टोरेजींतलो स्टॉक येता तो खंय फॉर्मलिनाच्या नुस्त्याचो. चर्चिल म्हणटा नुस्तेमारी बंदीच्या सिजनान गोंयकारांनी नुस्त्याच्या वासाक वचचें न्ही. हांव जाणा गोव्हर्मेंटान बॉर्डरीचेर फॉर्मालीन दवरपाक न्यू मशिनरी हाडल्या आनी लायल्या. हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगोसो दिता तूं बॉर्डरीचेर ती मशिनरी घालता म्हणून सगळे जे पळय एजंट आहाय तांकां खबर आसली तेमी हाडून भितर दवरल्या मासोडी जाय ते डीप फ्रिजरान हाडून भरली आहा मासोडी फॉर्मालिनाची. सो मुगेले रिक्वेस्ट आख्या गोंयच्या लोकांक ते 2 म्हयने जून जुलय आनी ऑगस्ट 15-20 देखून 15 तारीख पासून नुस्त्याक खावपाचें बंद दवरपाक. खावपी खावन चल्ले फॉर्मेलिनाचे आसूं ना जाल्यार आनीक कसले. रापण मानशी काटाळीचे नुस्तें गोंयकारांक दाडयेक पावना. बंदीच्या सिजनानूय गोंयच्या मार्केटांनी दर्याच्या नुस्त्याचो सेल भायले आसूं ना जाल्यार कोल्ड स्टोरेजींतले. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. म्हापशां नगरपालिकेच्या कामगारांक मेडिकल अलावन्स रद्द जाल्ले पोस्ट स्टाफाच्यो कागाळी घेवन कामगार युनियन आनी नगराध्यक्षाची बसका जाली. रद्द जाल्ले पोस्ट परत रिवायव करचे म्हयन्या भितर मेडिकल अलावन्स चालू करचे म्हणून युनियन मागता. नगराध्यक्ष म्हणटा लक्ष घालता आनी फुडें कितें करपाचें तें पळयता. Well, I don't also deny entire 100%. There may be few staff who may not be. It's always in all the organizations, not only in municipality, even government departments, everything happens. Everybody, ultimately the blame comes on this. But there are people who are working also. The municipality would have not been clean. All these roads would have not been clean. So it cannot be blanket.
Okay, I can understand. 10% may not be working. There may be some other reason. And there are some rules which has to be amended. Otherwise, you cannot take the power. Can they implement 1,000 medical allowance? They said around 20 days. The next council meeting has step. I had requested the government, other than urban development, that Director of Municipal Administration should have powers to revive the post in municipality. Ultimately, municipality belongs to the local self body. It is Director of Municipal Administration should be the authority, not the personal department. I don't know why they are not still implementing it. At least this should be the demand from all the councils and all the chairpersons and chief officers. कितके असतले ऑल टुगेदर अप्रॉक्सिमेटली पोस्ट अक्रॉस गोवा लॅब झाले पोस्ट आमचे municipality all income hundreds. I can't tell you exactly. Maksa is only 48. Maksa, all together. Some municipalities just fill it. Some मीटिंग झाली आमची युनियनाचे केशव प्रभू आणि बाकीचे मेंबर येयले. बेसिकली आम्ही डिस्कस केले खंय कितें करूंक जाय, आमची फंक्शनिंग खंय इम्प्रूव करूंक जाय आनी तेजे कितें कितें डिमांड जाल्ले मातशें आयकून घेतलें. पळय आतां फुडें खंय कितें करूंक जाय. गोंयकार सध्या सांजावाच्या नेटार जून सोंपूंक पावलो तरी लोकांच्यो बायो अजून भरिल्ल्यो ना. पावसाचो आपालिपा जुलय तेंकलो तरी धडना. मात गोंयकाराच्या सांजावाचो मूड हालिल्लो ना. आर्टिफिशियल पावसाची तयारी करून लोक विवा सांजाव फुलोवंक फुल्ल्यात. सांजाव सोमारा, मात गोंयकाराचो विकेंडाक आयतारा सावनूच सुरू. We are celebrating monsoon fiesta in Posrebat, and all are united today and come together, youngsters, old, senior citizens, and everybody. We are going to have a good time. जाणटी नेणटी तरणी भुरगीं एक फूट मोगाचो मोठ वाटून ताळयो पेटोवन माणसो गिताचो हांसोन नाचोन खोशेन मरोन दिसा विसाचो Hey Sanja, Sanja, I love Sanja. Allez, viva, 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 viva Sanja. All our Posrebat cars are gathered. It just shows the fellowship and oneness of the locality and neighborhood, and it's fun to celebrate it with all of them. Viva! Viva! Viva Posrebat! Viva! आर्मेनियाचो ग्रँड मास्टर पेत्रोसियान मॅन्युअल 8 राउंडा उपरांत 7 पॉयंट घेवन टॉप सुवातेर आसा. दुसरे गोवा आंतरराष्ट्रीय ग्रँड मास्टर चॅस सर्तीचे अजून 2 राउंड उरल्यात. वस्तादपणा खातीर बरीच क्लोज फायट चल्ल्या. व्हेनेझुएलाचो टॉप सीड बोनेलिया एदोआद्रो सुद्धा 6.5 पॉयंट घेवन पेत्रोसियानाच्या फाटल्यान आसा. गोंयचो ग्रँड मास्टर अनुराग म्हामल 5.5 पॉयंट घेवन 30वे सुवातेर.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.